गोवा डेअरीत गैरव्यवहार चालला म्हूण दूधकारांचे आरोप नित्याचे. सहकार रेजिस्ट्रारान सीएची समिती नेमून चौकशी केल्या उपरांत आरोपातले तथ्य उक्ताडार आयिल्ले. त्या उपरांत गोवा डेअरीचे सगळे संचालक आनी MD नवसो सावंताक रेजिस्ट्रारान अपात्रताय आनी लुकसाणी वसुलेचेर कारणां दाखय नोटीसी धाडिल्ल्यो. सगळ्यांनी जापेक 5 जुलय मेरेन प्राझ मागिल्लो. एकलो सोडल्यार बाकीचे संचालक आनी MDन खंय जापो मंगळारा दिल्यो. MD नवसो सावंत म्हणटा ते खंय निश्कलंक. आज जी रिप्लाय आसा न्ही ती आमी सबमीट केल्ली आसा. सगळ्यांनी केले. हय, सगळ्यांनी केल्या. तुमचे एलिगेशन आसा सीएच्या रिपोर्टान. एलिगेशन त्या प्रमाणे आमी जी तेंचे एलिगेशन केल्या त्या संदर्भात आमी उतरां सगळीं दिल्लीं आसा. कितले तथ्य आमी सीए घातलेले हेंच्यांनी. आतां जे कितें तथ्य आहा ते रजिस्टर हें करतले. आमचे कितें रिप्लाय आसा न्ही ते आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा. तुमी सगळे क्लीन आहा. हय. फिल्डपॅक मशीन वा जे कितें आसा न्ही ती सगळी आमी आन्सर दिल्ली आसा. आतां एक ज्युडिशियल जालें न्ही, आय कॅनॉट स्पीक, हांव कांय चड उलोवंक शकना. सीएच्या रिपोर्टांत ह्यो गजाली उक्ताडार आयिल्ल्यो. नवें फिल्डपॅक मशिनाचेर डेअरीक 28 लाखांची टोपी, टेंडर काडिनासतना घेतिल्लीं 5 मशिनां. आयस्क्रीम प्लांटाचेर 5.70 लाखांची लूट, 67.30 लाखांची मशिनरी घेतली 73 लाखांक. चुकीची खरेदी प्रक्रिया केल्ल्यान कॅटल फिडाचेर 5 कोटींचो फटको. नोकर भरती करतना नेम खुटयाळाक लायले. पगाराचेर खर्च येणावळीच्या 48%. राज्या भायले खाजगी डेअरी कडल्यान दूध घेतना भ्रश्टाचार गैरवेव्हार. एका संचालकाची रजिस्ट्राराक जाप येवपाची उरल्या. ताका 11 जुलय मेरेन प्राझ दिला. सहकार रेजिस्ट्रार संजीव गडकर 12 जुलयाक निकाल दितलो. गैरवेव्हार आनी गैरव्यवस्थापनाक जबाबदार थारावन तांकां अपात्र थारावपाची आनी डेअरीक जाल्ल्या लुकसाणीची तांचे कडच्यान लुकसाण भरपाय करपा विशीं नोटीसीचेर ही सुनावणी. MD धरून संचालकाचो डेअरीवयलो फुडार 12 जुलयाक कळटलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.